नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयचे टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां बरी पळयात आयच्यो हेडलायन्स. भलायके कडेन दुर्लक्ष आनी न्हिदेत आसतना उलटी जाल्ल्यान श्वास घुस्मटून ऋषी नायराक आयलें मरण. विद्यार्थी घेतालो डिप्रेशनाची वखदां. दोतोर मधु गोडकिरेकाराची म्हायती. ईदाच्या जुलुसा वेळार मोहम्मद पैगंबराचेर अनवळख्यांनी केले फेसबुकाचेर आक्षेपार्ह कमेंट. वास्को जाल्ली तणावाची स्थिती. आक्षेपार्ह कमेंट करप्यांचेर खर कारवाय करची. वास्कोच्या मुस्लिम भावांची मागणी. कोलवाळ जेरींतल्या कैद्याकडेन सापडले 12 मोबायल. उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ताच्या नेतृत्वाखाला गुळे वखदा विरोधी पंगडाची कारवाय. फुडलो तपास सुरू. काणकोणचे आदिवासी लोक चौथी उपरांत मनयतात गुडिल्या उत्सव. एकादशीची पुराय रात जागोवन बळी भिमाची गायतात गितां. खासा रिपोर्ट. फोंड्या आनी धारबांदोडा म्हालात वाडल्यात अपघात. रस्त्यांचेर पडिल्लीं फोणकुलां. हेडगी गोरवां तशेंच बेशिस्त पार्किंगेक लागून वाडल्यात अपघात. सरकारान घालचें लक्ष. थळाव्यांची मागणी. बांबोळे जावपा आशिल्ल्या कॅन्सर हॉस्पिटलाचें काम 30% पुराय. फुडल्या वर्सा मेरेन उरिल्लें कामूय जातलें पुराय. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेची म्हायती. आता पळयात खबरो विस्तारांत. भलायके कडेन दुर्लक्ष तशेंच न्हिदेत आसतना जाल्ले उलटे खातीर श्वास घुस्मटून बिट्स पिलानी महाविद्यालयाचो विद्यार्थी ऋषी नायराक मरण आयलें. पोस्टमॉर्टम अहवालांतल्यान ऋषी नायराच्या मरणा फाटलें नेमकें कारण उक्ताडार आयलां अशी माहिती मडगांव उपजिल्लो हॉस्पिटलाच्या फॉरेन्सिक विभागाचो मुखेली दोतोर मधु गोडकिरेकार हांणी दिली. विद्यार्थी डिप्रेशनाची वखदां घेतालो. बिट्स पिलानी महाविद्यालयांत मरण पाविल्ल्या 5 मदल्या 3 विद्यार्थ्यांच्या भलायके कडेन दुर्लक्ष जाल्ल्यान तांकां मरण आयिल्ल्याचें मधु गोडकिरेकार हांणी स्पश्ट केलां. बिरेस्तारा वास्कोच्या बिट्स पिलानी कॅम्पसात मूळ बंगळुरूच्या ऋषी नायर ह्या विद्यार्थ्याक दुबावीत पद्दतीन मरण आयिल्लें. फाटल्या 9 म्हयन्यांत बिट्स पिलानी कॅम्पसात 5 विद्यार्थ्यांक मरण आयलें. ताच्या मरणाक लागून गोंयभर आरती परती चर्चा सुरू आशिल्ली. गेल्या म्हयन्यांत 16 तारखेर कुशाग्र जैन ह्या विद्यार्थ्याक अशेंच दुबावीत पद्दतीन मरण आयिल्लें. 1 म्हयनो लेगीत जावना आनी बिट्स पिलानी कॅम्पसात दुसऱ्या विद्यार्थ्याक मरण आयिल्ल्यान गोंयभर बोवाळ पडिल्लो. ऋषी नायर नेमको मेलो तरी कसो असो प्रस्न सगळ्यांकूच पडिल्लो. आतां ताच्या मरणा फाटलें नेमकें कारण उक्ताडार आयलां. ते म्हळ्यार ताचे भलायके कडेन दुर्लक्ष जाल्ल्यान तशेंच न्हिदेन आसतना जाल्ले उलटे खातीर श्वास घुस्मटून ताका मरण आयिल्ल्याचें पोस्टमॉर्टम अहवालांतल्यान उक्ताडार आयलां अशी माहिती दोतोर मधु गोडकिरेकार हांणी दिली. ऋषीक खंय डिप्रेशनाची वखदां चालू आशिल्ली अशें दोतोराचें म्हणणें. आमी पोस्टमॉर्टम करता. खरी सुसायड एक्सिडंट ह्यो गजाली पुलीस ठरयता. तितूंतल्यो ज्यो हँगींग आशिल्ल्यो त्यो आमी शुअरली सांगूंक शकता की त्यो सुसायड आशिल्ल्यो म्हणून. बाकीच्यो ज्यो गजाली आसा ताजे कांय रिपोर्ट्स येवपाचे उरल्या, थोडे येयल्या, पूण तेजे आमी कंक्लुजीव अजून कांय सांगूंक शकना. पण हितूंतलो व्हडलो मुद्दो हो की मागीर ते सुसायड जावं किंवा एक खंयचे तरी एका दुयेंताक लागून एक्सपायर आनी जे मरतात ते 20-22-25 वर्सांचे भुरगे मरतात. तितूंतलो एक कॉमन ह्या 5 एक गजाल दोळे मुखार येयल्या की ह्या व्हडल्या कॉलेजींनी जे आतां ह्या व्हडले जे कॅम्पस आसा तितूंतल्यान एक मेंटल हेल्थ डिस्टर्बन्स आनी तितूंतल्यान जावपी डेथ्स हो एक नवो विशय मुखार येयला. कशें आसा की एक मनीस जेन्ना डिस्टर्ब जाता तेन्ना तो स्वताचें लायफ सोंपोवंक शकता, ताका सुसायड म्हणटा. दुसरें एक जाता की तो लायफ निग्लेक्ट करता. आतां ही निग्लेक्ट जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना वेगळे वेगळेचे तरेचे आसता. निग्लेक्ट म्हणल्यार कोण आयचे ह्या केसीन सारको तो ताजे स्वताचे कांय प्रॉब्लेम आशिल्ले. स्टोरी अशी की ताज्या चल्ले गर्लफ्रेंडान हैदराबादच्या कॅम्पसाक सुसायड केली आनी थंयचें वातावरण चेंज जावचें म्हणून थंयच्या मॅनेजमेंटान पेरंट्सान ताका हांगा हाडलो. 1 म्हयनो जाल्लो आनी ते सुसायड हेका 2 म्हयने पयलूचे. आतां हांगा जरी हाडलो तेणी जवळ जवळ जेवप बिवप सगळें सोडून दिल्लें. ताका त्यो हेज्यो ट्रिटमेंट चालू आशिल्लो सायकॅट्रिस्टा कडल्यान आनी तितूंतल्यान तो न्हिदेच्यो बी गुळयो घेतालो. आतां मेरेनचे आमच्या मुखार येयलां तें
त्यो अश्यो न्हिदेगुळ्यो न्हिदला आसतनाच 2-3 दीस जेवं नाशिल्लो, ताका उलटी जाली आनी त्या उलटीचो कॉम्प्लिकेशन्स जावन तो न्हिदलो तितूंतच मेलो हें आतां मेरेन तरी दिसता. मुद्दाम तेणी चड टॅबलेटी घेवन गेलो अशें आतां तरी आमकां दिसना, रिपोर्ट मुखार येता ते कळटलें. तश्योच आनी 2-3 ज्यो केसी आशिल्ल्यो ज्यो हँगींग नाशिल्ल्यो तितूंकूय अशेंच आशिल्लें, कोणाक हेजे ऑर्गनाचें इन्फेक्शन जाल्लें, लग्नाचें हेचें आमगेलें लंग्साचें इन्फेक्शन्स जाल्लें. आनी हितून जेवण सोडलेलें. दुसरे 2-3 केसीस आशिल्ल्यो तिंगा जेवण वेगळें आशिल्लें. एक फाटले केसीक तर तो हितून एनर्जी ड्रिंक्स, मागीर आमगेली सिंथेटीक फूड्स हाजेरूच सर्वायव आसतालो. ही एक सुरवाती केस जाली तितूंकूच अशेंच आशिल्लें. ते आमगेली कशी सिंथेटीक प्रोटीन्स ते भरपूर घेताले आनी तेंचे कॉम्प्लिकेशन्स पूण हेल्थ इफेक्ट्स आसात. त्या हेल्थ इफेक्ट्सांची ह्यो आरती परती केसी आसा. म्हणजे हितूंतलेच मेन मुद्दो की ह्या भुरग्यां कडल्यान जावपी हेल्थ निग्लेक्ट हो ऑलमोस्ट कॉमन येयला. बिट्स पिलानी कॅम्पसात फाटल्या 9 म्हयन्यांत 5 विद्यार्थ्यांक मरण आयलां. बंगळुरूच्या ऋषी नायर या विद्यार्थ्याक दुबावीत मरण आयलां. हे विशीं गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक कितें सांगतात ते आयकात. बिट्स पिलानींतल्या 19 वर्साच्या ऋषी नायर ह्या भुरग्याचें मरण वादग्रस्त ठरलां. आतां ताजो पळय वैद्यकीय अहवाल आयला, त्या अहवालान सरळ म्हळां ही आत्महत्या न्ही, पूण अशे तरेचें मरण येवप हो आत्महत्या करपा सारकोच प्रकार. कारण ताका ह्या संस्थेनी पाठिंबो दिलो ना, पालकांच्योय कांय चूक जाल्यात आनी आमची पळय जी समाज वेवस्था आसा ती समाज वेवस्थाय अशे तरेच्यो केसीस हँडल करपाक घाळ ठरली. ताका लागून समाजान आपली जबाबदारी टाळपाचो प्रश्न जावं येना. सगळे लोक चुकल्यात आनी एका गरीब भुरग्याचो जो डिप्रेशनान गेल्लो ताजो बळी गेला. पळय ताजी एक लागींची मैत्रीण हालींच आत्महत्या करून मेल्ली, ताका लागून तो डिप्रेशनान गेल्लो. ताजी पेरंट्स गोंयची न्ही, पूण ती हाका सपोर्ट दिवपाक, पालव दिवपाक गोंयांत येवन राविल्ली. बिट्स पिलानीचो हो जो पळय कॉम्प्लेक्स आसा ताका तेकून ती रावताली. ती ताका डिप्रेशनाच्यो गुळयो दिताली, रातचे न्हिदपाच्यो गुळयो ती दिताली. हें ताका मॉनिटर करताले. पूण पालकांच्या हातान सगळें नासता. जेन्ना पळय डिप्रेशनान मनीस वता न्ही ताजे बरोबर ती 24 तास रावप काय ना, कॅम्पसान ती रावूं शकतात काय कितें अशे सगळे प्रश्न आसात. सो कॅम्पसान ती रावूं शकनात म्हणजे ती भायर रावताली. ज्या दिसा ताका मरण आयलें त्या दिसा ताणें न्हिदेच्यो गुळयो घेतल्यो. न्हिदेच्यो गुळयो घेतल्यो तो ताका एक ओकारी आयली म्हणटात आनी तो ही जी पळय ओक आयली ती ताणें परत भितर घेतली न्हिदेन. ताका ते भायर उडोवपाक कळिना. तातूंत तो उस्तुरे गेले, ताका घुस्मटून तो मेलो अशे तरेचो हो अहवाल सांगता. आतां तो ह्यो गुळयो घेतालो, तो डिप्रेशनान गेल्लो. ही जी पळय कॉलेज आसा बिट्स पिलानी कॉम्प्लेक्स तांणी दावो केला. फाटलो राज्यपालांनी जेन्ना एक अशे तरेची 4 मरणां जाल्लीं फाटल्या 9 म्हयन्यांत तेन्ना ह्या इन्स्टिट्युशना कडेन ताणें अहवाल मागिल्लो आनी तांणी कळयल्लें की ना, आमचे कडेन अशे तरेचे मानसोपचार तज्ञ आसात जे आमी एपॉयंट केल्यात, तांचेर आमी 2 लाखां वयर खर्च करतात. पूण गजाल लक्षांत घेयात, ह्या केसीन भितर हे जे पळय मानसोपचार तज्ञ आसात, ही जी पळय मानसोपचार वेवस्था आसा तांणी तांकां भुरग्याक मदत केली काय कितें? भुरगो तांचे कडेन मदत मागपाक गेलो काय कितें? समज ताणें मदत मागपाक वचूना जाल्यार संस्थेचें काम न्ही अशे तरेचे भुरगे, तांचे पालक हे भुरगे एकोडे रावतात तेन्ना थंयची वेवस्था हांकां पालव दिवप. म्हाका दिसता बिट्स पिलानी संस्था हातूंत खूब चुकल्या आनी तांणी आतां हाजे फुडें अशे प्रकार घडचे न्हय हाजे खातीर वेवस्था निर्माण करपाची गरज आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. ईदाच्या जुलुसा विशीं मोहम्मद पैगंबर हांचेर कांय जाणांनी फेसबुकाचेर आक्षेपार्ह कमेंट केले. धर्मगुरू मोहम्मद पैगंबर हांचे आड सोशल मिडियाचेर आक्षेपार्ह पोस्ट घालपी मनशाक अटक करात अशी मागणी मुस्लीम भावांनी केल्या. वास्को सयत दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर कागाळ नोंद केल्या. ईदाच्या जुलुसा वेळार मोहम्मद पैगंबर विशीं फेसबुकाचेर आक्षेपार्ह कमेंट केल्ल्यान शुक्रारा वास्को तणावाची स्थिती निर्माण जाल्ली. मुस्लीम भावांनी वास्को पुलीस स्टेशनाचेर घेराव घातलो. फेसबुकाचेर आक्षेपार्ह कमेंट केल्ल्याचेर खर कारवाय करची अशी मागणी मुस्लीम भावांनी केली. उपरांत चौगा आड वास्को पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कमेंट करप्या मदल्या दोगांनी कमेंट डिलीट केल्यात तर एकल्या पुलिसांनी ताब्यात घेतला. ओके, द नेम ऑफ जूस हो मनीस आज आमचे प्रॉपर्टीचेर कमेंट केला अँड
we won't tolerate any such comments. आनी आमी ते भाशेन कमेंट कोणी आमी आमच्या प्रॉफिटाचेर केल्यार वी वोंट हे करपा ना ते सोडपाक ना. इफ पीपल इफ दे वॉन्ट पीस लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट, so we request all this type of people, anti-social element, not to comment on a prophet, because we won't allow them to do such things. आणि unnecessary गव्हर्मेंटाक पुलिसाक बेस्ट हॅरास करपाक this will create a law and order situation. आणि इतले लायटली घेवपाना. आनी पुलिसाक आमी कंप्लेंट फायल केला हेजे पयलीं केल्ले सड्याक पुलिसान रोखडो ताका धरून हाडलेले फॉर अ मायनर. आतां हेजेर कंप्लेंट फायल केला. दोन टोटल ते ऑलमोस्ट फोर ऑफ दॅम, 2 of them ऑलरेडी डिलीटेड सायड ऑफ दिस सायड. एंड आतां जोस ताका ते मारगांव कोलवाचो खंय तरी ताका धरून हाडटले म्हणला पुलिसान. मॅक्स आहा तो ताका हाडला, तो भिवून सरेंडर जाला पुलिसाक. पुलिसांनी भितर रडटा हात बी सोडून. बट पुलीस हॅज रजिस्टर्ड FIR ऑन दिस पर्सन एंड जोसा की त्यांच्या सांगता आपण हाडून ताका अरेस्ट करतले. मैंने एक बार बोला है कि लीगल एक्शन लेंगे, जो बनता है वो लेंगे. ऐसा आवाज़ करने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, ये भी बोलता मैं. हाँ, आवाज़ बढ़ा के प्रेशराइज करने का टेक्निक में इधर यूज़ नहीं करने का, प्लीज़ रिक्वेस्ट है. हमने तुरंत मतलब और अभी करेंगे वो नहीं, अभी बोला तो आपका ही जो आदमी है जो कंप्लेंट लेके हाथ में है उसके साथ FIR बन के हाथ में देंगे FIR. साखळी आनी सरभोंवतणच्या मुस्लीम भावांनी आयतारा दिवचल पुलीस स्टेशनाची धडक मारून पुलीस निरीक्षकाची भेट घेतली. धर्मगुरू आड वादग्रस्त पोस्टाक लागून आमच्यो भावना दुखवल्यात, देखून पोस्ट घातिल्ल्याक अटक करात अशी मागणी मुस्लीम भावांनी केल्या. या प्रकरणात मुख्यमंत्र्याक मेळटले अशें तांच्यांनी सांगले. हो जो हा जोस इनासियो रॉड्रिगीस एका हे मनशाक कोणाच्या धर्मा बद्दल कोणाचें कितें जावं कोणा हेका एक्चुली उलोवपाक रायट ना. हेंच्यांनी जे करता आमी एवरी इयरली आमी पिसफुली सगळे कॉपरेट करून चलता आनी केन्ना कोणाच्या बद्दल काय उलोवंक वचना, केन्ना काय कोणाक हर्ट करूंक वचना, कोणाच्या धर्मा बद्दल वचना. ओके, सगळे जाण बऱ्या भशेन रावनी, हॅपी फॅमिली, हॅपी सगळे बऱ्या भशेन चलोनी. हांकां कित्याक पडला कोणाच्या वाटेर येवपाचें? आनी हे बद्दल आमी आतां सगळे जाण मेळोन सांखळी मुस्लीम जमात सगळे मेळोन कंप्लेंट दिलेली आहा PI आनी PIक रिक्वेस्ट केला की जाता इतके बेगिना हांकां अरेस्ट करचें म्हणून. हेजे पयलीं बी म्हणजे हे पळय, दीस इज अ कॉमन सेन्स. मनशान चिंतोंक जाय कितें करच्या पयलीं. एक्चुली करपाचें नासता कोणाचेय बद्दल. आतां आमी कोणा म्हटलें आमकांय बी हर्ट जावंक जाय, स्वताक पयलीं हे कॉमन सेन्स आसपाक जाय. पण अशें केलें तें बरें, लोकांक खूब वायट दिसलेलें आमच्या लोकांक. सो ह्या मनशाक इमिडिएटली अरेस्ट जावपाक जाय. आमी कंप्लेंट ऑलरेडी पावयल्ली आसा. आता बिचोले पुलीस स्टेशनार ऑलरेडी आमी कंप्लेंट आमची दिल्ली आसा आनी आमी सांगला सराकूय सांगला की आमचे हे जे कंप्लेंट आमी दिला तेच्या बद्दल बेगींतल्या बेगीन एक्शन जावची आनी कोण आहा तो अरेस्ट जावचो. आनी आमकां खात्री आसा की आमचे सरकार जे आसा आनी आमचे जे पुलीस आसा आनी हे आमचे बद्दल कितें तरी चिंततले आनी ते कितें ते बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेतले ह्या प्रकरणांत. आनी फ्युचरान ह्यान फुडें आनी केन्नाच अशें जावचें ना आमी अपेक्षा करता. आनी आमी आतां हे सगळे सरकारा कडेन अपेक्षा करता आनी आमी आतां वचून दोतोराकूय मेळपाचें आसा रिगार्डींग दीस मॅटर ओन्ली. आनी आमी सांगपाक सोदता दोतोराकूय आमी सांगतले की एवरी इयर वा एवरी कोणी येता मिडियाचेर आनी आमचे बद्दल कितेंय उलयता आनी वयता. आमी केन्नाच कोणा बद्दल कितें वायट उलोवंक ना आनी आमचे कम्युनिटीचे केन्नाच कोणा बद्दल कितें वायट मॅसेजी घालिना आनी खंयच्याच मिडियाचेर आमी कितें उलयना. आमी पिसफुली आमचो जुलूस करता एवरी इयर आनी आमी केन्नाच कोणाचे डिस्टर्बन्स दिना आनी रोड सेफ्टी रोड प्रोटेक्शन करून आमी आमची सगळी कामां करता. तरी हे आमचे अशे सगळे हे. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. कोलवाड जेलींतल्या कैद्याकडेन 12 मोबायल सापडले. ते भायर तंबाखूची कांय पाकिटां सापडिल्ल्याची म्हायती मेळटा. उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ताच्या नेतृत्वाखाला क्रायम ब्रांच आनी घुवळे विरोधी पथकान ही कारवाय केली. हे कारवाये वेळार पुलीस महानिरीक्षक हजर आशिल्ले. कोलवाळे जेलींत सुरू आशिल्ल्या बेकायदेशीर प्रकरणांचेर आळाबंद हाडपाच्या उद्देशान ही कारवाय केली. शेनवारा कोलवाड जेलींतल्या कैद्यांकडे 12 मोबायल सापडले, तशेंच कांय प्रमाणात गुळे वखदां सापडिल्ली. हे प्रकरणा आड उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ताच्या नेतृत्वाखाला गुळे वखदां विरोधी पंगडान कारवाय केल्ली. कोलवाड जेलींत गांजा सापडप, कैद्यांकडे मोबायल फोन सापडप आनी हेर बेकायदेशीर प्रकरणाक लागून कोलवाड जेलीचें नांव पिड्ड्यार जाल्लें आसा. हे विशीं गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक कितें सांगतात ते आयकात. कोलवाळ सेंट्रल जेलांतलो इशू परत एकदा गाजता. पोलिसांनी आज रेड मारून थंय कांय मोबायल जप्त केल्यात. हें सतत आत्र्या पैऱ्यान ही अशे तरेचे बातम्यो आमकां आयकूं येतात.
हे जे पळय कैदी आसात ते झगडी करतात, मारामारी करतात, तांचे कडेन मोबायल सापडटात, तांचे कडेन काही अंमली पदार्थ सापडटात, सोरो सापडटा, हे प्रकार थंय कॉमन. हे हांगाच न्ही, देशभरांतल्या जेलांनी अशे तरेचे घडणुको घडटात, अशे तरेचे अहवाल आमकां सतत मेळत आसतात. कोलवाळ जेलान अशें कित्याक घडटा अशें जेन्ना बातमी आयल्यो तेन्ना हांवें कांय पोलीस अधिकाऱ्या कडेन चर्चा केली. ताणें म्हाका जी पळय म्हायती दिली ती खूब इंट्रस्टींग. ते म्हणटात की हे सगळे पळय जे कैदी आहात ते सामके सराईत कैदी, म्हणजे ते सतत मारामारी करतात, कायदा आनी सुवेवस्थेची निर्माण करतात परिस्थिती. तांचेर जर थंयच्या तुरुंगा अधिकाऱ्यान जर चड इल्लो कडक जर कारवाय सुरू केली जाल्यार मागीर ते ह्युमन रायट्स कमिशनाक तक्रारी करतात, परत ह्युमन रायट्सा कडल्यान एक्शन जातात, इन्क्वायरी जाता. हाजी कटकट सदांच हे तुरुंगा जे पळय तुरुंगाचे अधिकारी आसात, बंदखणीचे अधिकारी आहात, तांची सदांच कटकट दिसत आयल्या. सो ह्या कैद्यांची कटकटी नाका म्हणून जे पळय सकयले पळय जे कोण अधिकारी लेवलाचेरच अशें जाता अशें न्ही, पूण सकयल जे पळय कोण शिपाई लेवलाचेर हें जावं शकता की चल हो कटकट करता, त्रास दिता, मारामारी करतलो, आमच्या आंगार येतलो, त्या परत चल मोबायल वापरपा दी, त्रास जायना न्ही कोणाक, अशें म्हणून हळूच हे शिपाईच तांकां मोबायल हाडून दितात काय कितें, अशे तरेचे दुबाव आतां व्यक्त जातात. पूण हातूंत भितर एक विशेश सर्कल पळयलां आमी, म्हणजे कैदी भितर आयलो, गुन्यांव करून तो भितर येता, भितरय तो मस्ती करता म्हूण तांकां थातारून दवरपाचो प्रयत्न करता, थातारून दवरपाचो भाग म्हूण तांकां तांचे कडेन पयशे घेवन तांकां मोबायल दिवप, परत क्रिमिनल आनीक तांचे पळय वायट करतो आनीक वाडपाची शक्यता, परत ते तकलेर हांचे बसतात, आपले तकलेर बसचे न्ही म्हणून तांणी कागाळी करचे न्ही म्हणून परत तांकां मोबायल दिवप, परत तांकां जाय तें करपा दिवप, आनी जाय तें करपा दिलें जाल्यार तांणी मस्ती करप. म्हाका दिसता हे जे पळय कितें घुसपागोंदळ आनी हे जे पळय कितें दुश्टचक्र आहा ताजेर एक सासणाचो उपाय सोदपाची गरज आहा. हे जे पळय कैदी आहात तांकां कशे तरेन मानसीक ट्रिटमेंट करतले, कशे तरेन तांचे वेगवेगळे प्रश्न समजून घेतले, कशे तरेन ते हाता भायर तांची परिस्थिती वचची ना, कशे तरेन ह्या कायद्यान भितर कायदा आनी सुवेवस्था मेंटेन जातली, आनी कशे तरेन शिपाई धरून ते अधिकारी एक हाता भायर कायद्या भायल्यो गजाली तांकां मागीर मोबायल दिवप, बाकीचे गजाली हाडून दिवप, सोरो हाडून दिवप, कायद्या भायल्यो गजाली करपाक धजावचे नात, अशे तरेची एक वेवस्था म्हाका दिसता बरे तज्ञा कडून उलोवन ही वेवस्था निर्माण करपाची गरज आहा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. काणकोणच्या आदिवासी चौथी उपरांत गुडुल्या उत्सव मनयतात. चौथी उपरांतच्या आदिवासी एकादशीक हो उत्सव सुरू जाता आनी दुसऱ्या दिसा द्वादशीक भाकरी खावन ताची सांगाता जाता. एकादशीची पुराय रात जागोवन बळी भिमाची गितां गायतात. पळोवया काणकोण आदिवासींची परंपरा आशिल्लो गुडुल्या उत्सव. गोंयच्या दोंगराळ भाग आणि रानाकुशीक रावपी आदिवासी समाज आयज लेगीत आपली पुर्वजांची परंपरा तिगोवन दवरतात. अशाच तरेची एक परंपरा म्हळ्यार गुड्डुल्या परब, जी काणकोण म्हालात मनयतात. गुड्डुल्या परब हो उत्सव फकत धार्मीक विधी न्हय जाल्यार आदिवासी समाजाच्या दिसपट्ट्या जिणे कडेन आनी संस्कृताये कडेन जोडिल्लो आसा. पुराण कथे प्रमाण ही परब वामन अवतार आनी बळीराजा हांचे कडेन संबंदीत आसा खंय. काणकोण म्हालातल्या गुळे श्रीस्थळ ह्या पंचायत वाठारांतल्या घुरवई पुरुष मठ हांगासर दर वर्सा भाद्रपद म्हयन्याच्या द्वादशी तिथीक हो उत्सव मनयतात. या उत्सवाक जावपी धार्मीक विधी मठातल्या देवघरात आशिल्ल्या पुर्वज देवतांची पुजा, अष्टकोनी लाकडी खांब्याचेर तेलाचो दिवो पेटयतात, वेळी पुजारी वा मठातले देवकारी करतात प्रार्थना, रातभर गायनाची परंपरा, बळी आणि भीम हांची गितां गायतात. या उत्सवातल्यो कांय प्रथा: नाचण्याची भाकरी आणि मोठी विडी अर्पण करतात. आंबोळे एकठांय करप म्हळ्यार दर एका घरांतल्यान तांदळाच्यो भाकऱ्यो एकठांय करून एकठांय खातात. तळ्यातले उदक आणि तेऱ्याचे पान अर्पण करतात. नवीन लग्न जाल्ले तरणाटे पूजा करतात. गुड्डुल्या परब हो उत्सव आदिवासींच्या शेतकी जिणेकडेन संबंधित आसा. रानातल्या साधन संपत्तीचे आणि उदका साठ्याचे म्हत्व, पर्यावरणाकडेन एकवट आणि देवांची राखण हो या उत्सवाचो मुखेल मंत्र जावन आसा. गांवचे बुधवंत हांच्या फुडारपणा खाला हो उत्सव जाता. वर्ष पद्धती प्रमाणे पारंपारीक जे वेगवेगळे सण वर्षभर करतात आणि त्याच हितूंतल्यान प्रेरीत जावन आज हांगा गुडुल्या परब म्हणून हांगा मनयल्ली वयता. गुडुल्या परब म्हळ्यार भाद्रपद म्हयन्याच्या द्वादशीक, ताका दुसरें म्हणल्यार वामन द्वादशी बी म्हणटात. गुडुल्या परब ही आमच्या आदिवासी समाज जो आसा, वनवासी समाज जो आसा, जो हितूंक राना वनाक जे हितूंक दोंगर माथ्याच्या
कुशीक एक जैवविविधतेन नटलेल्या जे समृद्ध अशें वनस्पती किंवा वनचरां अशी ह्या हितून अधिवासांत रावन आपले उपजीविका साधत आसता. खरें म्हणल्यार पळयलें जाल्यार गोंय म्हणल्यार आमी समुद्र किनारे किंवा पोर्तुगीजांनी जे हें केलां वारसा स्थळां किंवा देशी विदेशी जे पर्यटक येतात त्या पर्यटकां पुरतेंच मर्यादीत अशें दिसता. पूण जेन्ना आमी गोंयच्या ग्रामीण भागांत वयतात तेन्ना गोंयचे जे वनवासी जे लोक आसात ते आपले वेगवेगळे जे सण साजरे करून ज्या पद्दतीन आज पर्यंत ह्या बदलत्या काळांत सुद्दां तेमी आपले ज्यो पारंपारीक जे रिती रिवाज जे सांबाळून दवरला ते खरें म्हळ्यार एक बरें एक तेंचे अभिनंदन करपाक जाय. गुडूल्या परब हो ह्या लोकांचो सांस्कृतीक आर्सो प्रतिबिंब आसा. तितूंतल्यान तेंचे भितर आपल्या घरवळी कडेन येवप जो तेंचो बुदवंत आसा जो सरदार गांवचो हे प्रमुख आसा तेणें येवप त्या घरवळी कडेन आनी बाकीच्या इतर जे कुटुंबांतल्या लोकांनी थंय सगळ्यांनी येवप तेंची तेणी चवकशी करप आनीक राती कडेन पयले दिसा येवप वामन द्वादशीच्या पयले दिसाक आनीक भितर येवप आनीक जो देवकार्य उरता ह्या त्या घरवळी मठाक त्या देवकार्यान भितर देवाची जे सगळी विधी पूर्ण करप आनीक भितर एक अष्टकोनी खांब उरता जो तेका पुरीस म्हणटात घरवळी पुरीस त्या खांब्याचेर तेणें दिवली पेटोवप आनीक सुरवात करप. राती कडेन गाणी गायली वयतात जी हेजेर जो वामन जो हें आसा वामन जो आसा तेजे वंशज अशें ते मानतात आनी तेजेर आदारीत आनी जी गाणी म्हणटात ती भिमाचेर आसतात. जो भीम सदांच ह्या समाजाक लागीं आसता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर सोयरू कोमारपंत. बांबोळे जावपा आशिल्ल्या कॅन्सर हॉस्पिटलाचें काम 30% पुराय जाला. फुडल्या वर्सा मेरेन उरिल्लें कामूय पुराय जातलें. काम पुराय जालें की रोखडेंच हें हॉस्पिटल लोकां खातीर उक्तें करतले म्हणून भलायकी मंत्री विश्वजितान सांगलें. बांबोळे जावपा आशिल्ले कॅन्सर हॉस्पिटलाचें काम फुडल्या वर्सा मेरेन पुराय जातलें म्हण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे सांगता. तशेंच GST स्लॅबांत केल्ल्या बदलाचो भलायकी क्षेत्रांतूय बरोच फायदो जातलो. कॅन्सरा वयल्या वखदा वयलो GST रद्द जाल्ल्यान लोकांक ताचो फायदो जातलो म्हणून विश्वजीत राणेन सांगलें. Cancer before the election, before 2026, next year we will complete the hospital and we'll see how at the earliest with Tata Memorial we have to put a structure in place because we have to have arrangement with Tata Memorial Alliance which is already there on paper. We have signed a preliminary MOU for the OPDs. We have to now take that your respective MOU. We have to make it and formalize it along with there will be members from Tata Memorial and there will be limited political interference and it will be an autonomous, semi-autonomous body and a sort of a trust type of structure under the state government which will be monitored and so that we can get the best of medicines under confidentiality pricing. Also we are now trying our best to see that we can pass on the benefit to the consumer. Honorable Prime Minister Modi ji has brought a landmark reforms in terms of reduction of GST and transformation of the GST new policy. Healthcare is getting tremendous amount of benefits, medicines and several other things. Same way, Tata Memorial with the large volumes that they procure, that rate will be applicable to the state government. So we'll be having tremendous amount of savings and we'll be in a position to procure the best of medicines for the people of the state of Goa and this is all with the vision of the Honorable Prime Minister. So कितली percentage complete झाला आता म्हणल्यार? एक 30% तुवें धरलें जाता न्ही. एकदा स्ट्रक्चर वयता हांव दर तुमी पळयला दर फावट स्लॅब घालता हांव मुद्दम वयता आनी थंय प्रोटोना खातीर आमी वेगळे अरेंजमेंट करून आमी दवरल्या. थंय लिनेक 2 लिनेक प्लस आनी 2 चे प्रोविजन थंय आसा. म्हणजे हे सगळे म्हाका दिसता एकदा स्ट्रक्चर जाले बाकीचे वॉल्स एंड ऑल विल गेट रेडी व्हेरी फास्ट. Along with that will come all the internal infrastructure that is required and we are putting a monitoring body in place which we are putting along with the doctors of Tata Memorial so that the functioning and the work goes as per their standardized guidelines which are already established so we are able to monitor it properly. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. राज्यांत अपघातांचो आंकडो वाडत आसा. फोंड्या आनी धारबांदोडा म्हालांत अपघातांचें प्रमाण वाडल्यात. रस्त्यांचेर पडिल्लीं फोंडकुलां, रस्त्यार बसपी हेडगी गोरवां तशेंच अरुंद रस्त्यांचेर बेशिस्तपणान पार्क करून दवरिल्ल्यो गाडयो
ह्या कारणांक लागून अपघात वाढत आसात. अपघातांचो आंकडो कमी जावचो हाचे खातीर सरकारान ह्या 3 महत्वाच्या प्रस्नांचेर लक्ष घालपाची गरज आशिल्ल्याचें थळाव्या लोकांचें म्हणणें आसा. गोंय सरकार सोमारच्यान रस्तो सुरक्षा सप्तक पायटले. ह्या मोहिमे खाला वाहन चालकां मदीं जागृताय निर्माण करतले. मात सध्या गोंयांत पळयलें जाल्यार अपघाताचो आंकडो कमी जावपाचें नांव घेना. ताच्या फाटल्यान जायतीं कारणां आसात. फोंड्या आनी धारबांदोडा म्हालांत अपघाताचें प्रमाण वाडत आसा. जायत्या वाठारांनी रस्त्याचेर फोंडकुलां पडल्यात. पावसांत तर ह्या फोंडकुलांनी उदक भरल्यार वाहन चालकांक फोंडकुलांचो अदमास कळना आनी हाका लागून जायते अपघात जाल्यात. तशेंच कांय जाणांक मरणूय आयला. ते भायर रस्त्यार बसपी हेडगी गोरवां अरुंद रस्त्याचेर बेशिस्तपणान पार्क करून दवरिल्ल्यो गाडयो ही अपघाता फाटलीं मुखेल कारणां जावन आसा. उसगांव वाठारांत फाटल्या 3 वर्सांत फोंडकुलांत पडून 3 दुचाकी चालकांक मरण आयलां. मोले ते बाणस्तारी मेरेनच्या राष्ट्रीय महामार्गाचेर व्हडा संख्येन हेडगी गोरवां बसतात. हाका लागून येरादारी करपी लोकांक त्रास जातात. देखून सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. रोड सेफ्टी हो एक वर्साक कितें करता ती बरी गजाल आसा. रोड सेफ्टी आशिल्ल्या कारणान कितें जाता ड्रायव्हराक खंय तरी अलर्ट करप किंवा हेल्मेट घालून गाडी चलोवप टिप्पल सीट चलोवप ना हेजेर खंय ना खंय तरी एक उपाय जाता. पूण तेच प्रमाणे रस्त्यार जे खड्डे पडलेले आसता ते रस्त्याचे खड्डे टायम टू टायम पुरप हेवूय खंय ना खंय तरी एक सरकाराची एक जबाबदारी आसता. आनी तेच प्रमाणे रोड सेफ्टी जे आसा हे रस्त्याचेर खड्डे पुरप हेवूय एक दीस इज द पार्ट ऑफ म्हणजे हेजो एक पार्ट आसा तो. तेच प्रमाणे गोरवां पसून आयज कितलेशेच एक्सिडंट जाल्ले आसात रस्त्यार पसून आनी कितलेशे लोकांचे बळी गेल्ले आसा. ताका लागून सरकारा कडेन आमचे मागणी आसा म्हणजे पर्सनली सरकाराक एक मागणी आसा की रस्त्याचे खड्डे पुरप. आयज प्रत्येक गोंयांत तुमी जर पळयत जाल्यार प्रत्येक गोंयभर रस्त्यार खड्डे पडलेले आसा. ते रस्त्याचे खड्डे पुरप आनी तो गोरवांचो जो अरेंजमेंट आसा तो गोरवांचो अरेंजमेंट खंय ना खंय तरी सारको जावपाक जाय जेणे करून एक्सिडंट जावपाचे कमी जातले आनी तेन्नाच खंय ना खंय तरी रोड सेफ्टी जो आसा हो बरे भशेन आमी गोंयकार मनयतले अशें म्हाका दिसता. रोड सेफ्टी आसा आतां अशें आसा की गव्हर्मेंटान कितें करता की रस्ते आमची दवरूंक आसतात. वखद ते रातची दवरूंक आसता जे रातची तांकां एक्सिडंट जावन लोकांक त्रास जाता की लोक एक्सिडंट जाता ते जीव वता. गव्हर्मेंटान कितें करचें सेफ्टी रोड दिता ते निमतान तुमी कितें करचें की बाबा ती गोरवां बसता रस्त्यार ती मातशी तेणी तेंकां मातशी सेफ्टी कितें करपा तेंकां. गोंयांत सोमार दिसून रोड सेफ्टी वीक सादर केलो वयतलो. रोड सेफ्टी विकाच्या माध्यमाच्यान लोकां मदीं जागृती केली वयता. पूण फोंडा आनी धारबांदोडा तालुक्यांत गेल्या कांय म्हयन्यां पासून एक्सिडंटाचें प्रमाण वाडलेलें आसा. ताका 3 कारणां म्हत्वाची दिसून येतात. पयलें म्हणजे रस्त्यार बसलेलीं गोरवां, रस्त्यार पडलेले खड्डे आनी तिसरें कारण म्हणजे अरुंद रस्ते. रस्त्यार बसलेलीं गोरवांची संख्या दिसान दीस वाडत आसा. मोले टू बाणस्तारी पर्यंतच्या नॅशनल हायवेचेर नजर मारीत जाल्यार कितलींशींच गोरवां रस्त्यार बसलेलीं दिसून येता. ताका लागून हे एक्सिडंट वाडत आसा. म्हत्वाचें म्हणजे रस्त्यार बसलेल्या ह्या गोरवांक लागून रातची चड एक्सिडंट जावपाचें प्रमाण वाडिल्लें आसा. त्याच बरोबर हेवी व्हेहिकलांक लागून हे गोरवां मरपाचेंय प्रमाण वाडलेलें आसा. ताका लागून गव्हर्मेंटान हेचेर लक्ष अदीक प्रमाणांत दिवचें अशी मागणी स्थानीक लोक करीत आसा. दुसरें म्हत्वाचें कारण म्हणजे रस्त्यार पडलेले खड्डे. रस्त्यार जर नजर मारीत कितलेशेच कडेन रस्त्यार खड्डे पडलेले आसा आनी खड्ड्यांक लागून पावसाळ्याक ह्या खड्ड्याचो अंदाज ट्रॅक चालपाक येना. आनी उसगांव एरियेन तर गेले 3 वर्सां जालीं सलग प्रत्येक वर्साक एकटो खड्ड्यान पडून मरपाचे घटना घडलेली आसा. आनी ही दुर्दैवी घटना घडल्या नंतर अरुंद रस्ते आसात थंय मेजर तर पळयत जाल्यार थंय रस्त्याच्या सायडीन हेवी व्हेहिकल पार्क केल्ले वयता. ताकाय लागून एक्सिडेंटाचें प्रमाण वाडलेलें आसा. सो गव्हर्मेंटान ह्या हेवी व्हेहिकलांचेर तो बंदोबस्त तांकां ट्रक टर्मिनल उबारून करचो अशी मागणी केली वयता. फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है
But with Parul University's online program, you can study anytime, anywhere. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें